काँग्रेसीचे खंयचे आमदार खंय वचत हें खबर ना। लोकांक कोण कोणाची बी टीम तें खबर आसा। काँग्रेस पक्ष भितरले भितर कशे भाजपाक तेंको दिता आनी वेल्यान आमचेर आरोप घालता। पाटकार कितें उलोवं सगळ्यांक सगळें खबर आसा म्हण हांवें उपसभापती वेंचणुकेक मतदान करूं ना अशें सांतांदेचो आमदार विरेश बोरकार उलयला। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। अमित पाटकारान म्हटलं की तुम्ही आज जी बी टीम ऑफ BJP म्हटल्या सो आणि जे आयज तुम्ही सुद्धा डेप्युटी स्पीकराच्या पोस्टाक सुद्धा तुम्ही सपोर्ट करूंक ना। हय, बेसिकली तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां आसतले असेंब्लीच्या पयलू जी घडामोडी जाल्यो, कोण बी टीम, कोणाचे MLA खंयच्यान वचपाक सोदताले, BJPन वचपाक सोदताले आनी तुम्ही प्रेस भाव सगळे तेंचे फाटल्यान आसले। तुमकां खबर आसा कितें जालें तें आनी लोकांकूय गोंयच्या लोकांकूय खबर आसा की कोण बी टीम ते आनी कोण वचपाक सोदताले ते। आमी काय केन्नाच BJPच्या फाटल्यान धांवना जावं BJPन वयतले म्हणून अशें केन्नाच सांगना। आमी सदांच ऑपोजिशन म्हणून रावले आनी सदांच ऑपोजिशन फोर्स म्हणून फुडें रावले। जेन्ना लास्ट इलेक्शन जालें स्पीकराचे पासून तेन्ना पासून आमी ऑपोजिशनाक लागून काँग्रेसीचो जो एलेक्स सिकेर आसलो तेका वोटींग केली। मात ते पासून जावन आयज तेंच्यान दाखोवन दिल्लें आसा की ते ऑपोजिशनान ना म्हणून। आयज भितरले भितर कितल्योश्यो घडामोडी चालू आसा, केन्ना कोण खंयच्यान वचत खंयच्यान उडी मारत काँग्रेसीचे ते सांगूंक शकना। आनी हे अमित पाटकाराकूय खबर आसा की कोण केन्ना वचत ते तेकाय खबर ना। तेका लागून ते ट्रॅकिंग धरता, तांकां तेंचे फाटल्यान मनीस लायिल्ले आसा, तेंचे फाटल्यान ते मनीस भोंवता, रात दीस तेंकां ट्रॅकिंग करता। समज तेंकां दिसतालें की तेंचे हे MLA वयची ना म्हणून, नाल्यार ते तेंचे फाटल्यान कोणाकूच दवरचे ना ते। तशेंच तुम्ही पळयलां आसतले ब्रेक जेन्ना पडलो सॅटर्डे आनी संडे तेंचे थोड्या MLAंक तेंच्या वांगडा चेन्नई दवरले। म्हटल्यार आयज तेंच्याच MLAंचेर तेंकां विस्वास ना, अमित पाटकाराकूच विस्वास ना की तेंचे MLA रावतले काय ना ते। आनी कोण बी टीम हे तेंकां खबर आसा। काँग्रेस पक्ष कसो भितरले भितर भेदी जाल्लो आसा, तेंकां BJP कसो सपोर्ट करता। आयज वॉयस आउट करपाचे आसा, थोडेच जाण MLA आसा ते आयज वॉयस आउट करता ऑपोजिशनान रावन आनी चडशे MLA आयज भितरले भितर थंड रावल्ले आसा आनी बेश्टे उलयता वयल्या वयर, जे खरेंच आवाज काडपाक जाल्लो तो काडिना। आनी हितून एलिगेशन्स आमचेर घालता। दिस इज कंप्लिटली फॉल्स एलिगेशन्स आनी हे एलिगेशनाक तेंकां जबाब दिवपाक म्हणून आमी सांगता। कारण आयज काँग्रेसान फारू म्हटल्यार एक सेकंड लार्जस्ट पार्टी आनी जे 11 तेंचे MLA आसा म्हणून तेंच्यानी फारू म्हटल्यार बरो फोर्स म्हणून जावपाक जाल्ले, मात आयज हे खंयच दिसना आनी हे सगळ्यांक खबर आसा। आयज तेंकां सांगूंक सोदता की आयज तुमी ऑपोजिशन फोर्स म्हणून सारखे ना, तुमचे MLA सारखे ना, तुमकांच खबर ना कोण MLA खंयचो वयतलो म्हणून। आयज तुमच्याच MLAंक तुमी काडलेले आसा। आमी थंयच आसा, आमी थंयच रावतले आनी आमी गोंयकारांचो विशय जे आसा ते असेंब्लीन मांडपाक रावतले। कोणूय कितले उलोव आनी ही फोटिंगपणाचें जे राजकारण आसा पळय ते फोटिंगपणाचें राजकारण बंद करा। तुमकां खबर आसा की कोण खंय आसा आनी कितें आसा ते। आयज क्रॉस वोटींग जाली, तुमकां खबर आसा की क्रॉस वोटींग तुमच्या आमदारान केल्ली आसा म्हणून तुमी सोदपाक जाय कोण आमदार ते आनी तुमी तेंकां हे करपाक जाय, भायर काडपाक, तुमी रेस्ट्रिक्शन करपाक जाय।